वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. बायनी हांगासर खाटीर आसा आनी म्हाका पळोवन हांसता, म्हळ्यार हांव उलयता न्ही मोबायलाक पळोवन म्हणून. कितें रे कितें जालो? जेन्ना जेन्ना हांव अशें करून व्हिडिओ बी शूट करता आनी ते फुड्यांक आसता पळय न्हू, तेन्ना म्हाका पळोवन हांसता अशें करून हांव मोबायलान पळोवन उलोवपाक लागतकीर न्हू रे. तेका कितें तरी नवें दिसता न्ही रे शाणी न्ही रे. हे श्रीवा हसता. सो गूड इवनिंग. हाकाच लागून की आतां न्ही सांजची जाल्यार 5 आनी जस्ट आयचो व्हिडिओ जसो बीन तो हांव आतां इतले लेट ऑलमोस्ट दीस जसो बीन तो सोंपपाक पावतकीर व्हिडिओ स्टार्ट करता. सो आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार सकाळच्यान न्ही म्हाजी खूब गडबड जाली सामकी. हेवटेन तेवटेन भागम भाग म्हणटा तशी. घरांतली कामां, थोडीशी तयारी, हे ते क्लिनींग बिनींग खूब कामां जाली आयज अशी. सकाळच्यान मातशी गडबड जाली आनी मेन म्हटल्यार न्ही आयज सकाळीं उठप बीन म्हाजें लेट जालें. आय थिंक 8 सव्वा 8 सुमार कितें तरी 8:15 न्ही 8:30 उठलां हांव आयज. म्हळ्यार लेट जालो. उठपाक कशेंच जायना जालें. थंडी चाळवल्ली आसा आनी हांवें कितें केलें, काल माथ्यार न्हांवलें आनीक काल माथ्यार न्हांवलें आनी केंस जे आसा पळय तशेंच बांदूनच दवरले. गरमी जाता म्हणून अशें करून वयर बांदलेले पळय ते म्हाका सोडपाक यादूच ना. तशेंच उरले रातभर. मागीर तकली बी जड जाली आनी थंडी भरली. सकाळ फुडें उठपाकूच जायना. ताळो दुखता, नाक पॅक जालें, दोळे व्हांवपाक लागले अशें करून. सो ताका लागून मागीर लेट उठलें सुसेगाद 8:30 समथींग. आनीक मागीर मातशें लेट उठली, कामाय बी लेट जाली आनी आयज एक्स्ट्राची कामां जी आसा पळय न्हू ती म्हाजे कडेन भरपूर आशिल्ली करपाची. सो ताकाच लागून सगळें जें आसा पळय तें लेट जालें. तर आतां जस्ट शावर बी घेतला. पळयात 5 जावपाक गेली आनीक हांवें शावर जो आसा पळय तो आतांच घेतला. सगळें जेवलें बी पयलीं, सगळीं कामां केलीं आनी आतां शावर घेतला. आनी आतां हांव अर्दें अशें रेडी जालां, जस्ट चेंज करपाचें उरलां. आमी वता मार्केटान. फाल्यां न्ही एक आमकां वॅडींग एटेंड करपाचें आसा. तेजेच रिलेटेड ऑन द स्पॉट अशें करून, म्हळ्यार ऑन द स्पॉट न्ही, लास्ट मुमेंटची तयारी आसता पळय न्हू तीच. ती कशें कितें तें मागीर तुमकां हांव गाडयान बसतकीर सांगता. सद्याक 5 जावपाक येलीं. फर्स्टली म्हणल्यार म्हाका मातशें आयब्रो ज्यो आसा पळय त्यो काडपाक वचपाक जाय स्नेहा फुड्यान. तेज्या फुड्यान पयलीं वतलें आनी मागीर मुखाल्ली कामां जी कितें आसा ती सांगता तुमकां. मागीर गाडयान बसतकीर पयलीं सगळें रेडी बी जाता आनी मेळटा. बाय दाखयता तुमकां. पळयत आसा म्हाका हांगासर बाय. सो ताका चेंज करपाक लागून काडला हांवें पळय हांगासर कपडे बी काडून दवरला. आनी आमचे न्ही सगळे टॉयज बी घेवन जाले खेळोन. ते आमचे पन्ने जाले. आतां आमी डबे बी घेवन खेळटा. तेच जर टॉय दिले न्ही खेळना कशेंच म्हणून हे हांगासर डबे पयर हाडलेलो तो डबो आनी एक डबो असो करून दिला. ते घेवन मातशें खेळे आतां ते बी जाले. आतां ते बी नाका. हें पळय हें असलें आमचें काम. सो हांगासर डबे आनी हो आसा पळय हांगासर हो आपण रेडी जाता, तयारी करता. भायर सरता तो आतां कपडे सोदता. सो सांगता मागीर ताकाच लागून वता आमी मार्केटान. हांसता न्ही पळय बाये भशेन मोबायला. सो चलो रेडी बी जाता आनी मेळटा तुमकां. सो आमी न्ही भायर सरली वचपाक आनी तोंडार सामकें वत मारता. बायेचेर बी वत मारता आयज. आनी एज युजल आमी खंय वचपाक भायर सरली आनी घेट पडूं ना अशें केन्नाच जायना न्ही. हय रे घेट पडल्या ताका लागून रावल्या. तर आमी न्ही आतां पयलीं म्हणल्यार वयता सदाशीव गड्यार. एक्सायटेड सामकें गाडयांत बसतकीर. पयलीं म्हटल्यार आमी वता आतां सदाशीव गड्यार. म्हाका आयब्रोज काडपाक जाय. हे पळय हांगासर. आनीक मागीर न्ही बाबा थंडी जाल्या शाणी. मागीर आमी वतलीं कारवार न्ही मार्केटान मातशें काम आसा म्हाका बी थोडेशें अशें करून कितें कॉस्मेटीक रिलेटेड घेवपाक जाय. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार हेका न्ही शर्ट एक पळोवपाक जाय. घेवपाक असो म्हणून वचना, पळोवपाक जाय. कित्याक की फाल्यां जें लग्न आसा पळय ताका तेणें कपडे अरेंज केल्या आसा त्या लग्नाक घालपाक कपडे. बट लास्ट सिजनाक न्ही 2-3 फॉर्मल शर्ट शिवून घेतलेले तेणें आनी पॅन्ट शिवून घेतलेल्यो. बट ह्या सिजनाक न्ही अशें करून कांय कपडे बिपडे शिवत ना. सो म्हटलें चल एक रेडीमेड शर्ट पळोवया. कित्याक की आतां न्ही म्हळ्यार जे लग्नाक आमी फाल्यां वता पळय तें म्हाज्या सायडीचें, म्हळ्यार म्हाज्या मा सायडीचें लग्न. सो तें आमच्या फॅमिली लग्न. आनी मागीर न्ही तेज्या फ्रेंडाचें लग्न आसा ज्या लग्नाक तो वतलो. हांव वचचें ना बायेक लागून. ताका खूब अशें लग्नाक गरमे बिरमे कोता येना न्ही ताका लागून. सो त्या लग्नाक वचपाक मागीर ते रिपिटेड कपडे जाता न्ही अशें म्हणून म्हटलें कारवार वताच न्ही पळोवया शर्ट बरें मेळटा जाल्यार घेवया अशें म्हणून. आनी म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स कारवार असो करून शॉपिंग करपाचो कॉस्मेटिक्स एंड ऑल. कपडे म्हणटा तूं केन्ना अशी गरज पडली जाल्यार वता. म्हाका न्ही अशें करून दिवपाक बी घेवपाक अशें म्हाका केन्ना अशें करून घेयत ना हांगा.
आता कॉस्मेटिक्स बी जे आसा पळय न्हू ते फर्स्ट टायम अशें करून हें करता. हांव म्हणटालो पयर सावड्ड्या घे म्हणून, पण सावड्ड्या पयर म्हाका घेवपाक टायमूच मेळूना. म्हणून म्हटलें चल कारवार एक्सप्लोर करया, पळोवया अशें म्हणून. मेळना अशें ना, मेळटा, खूब ऑप्शन आसा, भरपूर ऑप्शन्स आसा. बट हांवें केन्ना हें करूना, वचूना, हांवें केन्ना घेवना. सो आतांच म्हणल्यार पळोवया या अशें म्हणून. वत मारता सारकें तोंडार अर्दे तोंडार वत, अर्दे तोंडार सावडी. सो घेट पडल्या, आतां वता आनी मागीर दाखयता तुमकां कशें कितें तें कारवार मार्केट. पळोवया कशें कितें घेवपाक मेळटा तें. बायक घेवन वता न्ही तेका लागून. ओके, सो चलो दाखयता मागीर. आतां पळोवया गेट केन्ना ओपन जाता ती. गेल्ले तें फर्स्ट काम जालेंच ना. पळयात हांगासर दोगां माझे काम जालेंच ना. कितें करता तुमी दोगांय? आतां एक कस्टमर आसा, मातसो टायम लागतलो. हांव वचून येता म्हणलें कारवार. ओके, सो हांव न्ही पार्लरान गेल्लें, पण ताका न्ही कस्टमर आसा, टायम लागतलो. म्हटल्यार एक 20-25 मिनिट्स लागतले हाडपाक. सो हांवें म्हटलें हांव पयलीं कारवार वचून येता. बेश्टो वेट करून कांय फायदो ना न्ही, टायम जातलो. ऑलमोस्ट आतां 5:45 जाली, 5:38 जाली. सो म्हटलें कारवार तरी वचून येया अशें म्हणून. तें तरी काम जाता न्ही तेका लागून. आनी हांव कारवारच एक्सायटेड आहा चड. म्हटल्यार फर्स्ट टायम अशें कितें कॉस्मेटिक्स एंड ऑल घेवपाक वता. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार हेजे कपडे घेवपाक वयता. हांव केन्ना न्ही म्हाजे कपडे घेवपाक किंवा बायेचे सुद्दां कपडे जे आसा पळय ते घेवपाक इतले एक्सायटेड आसना जितले एक्सायटेड हेजे कपडे घेवपाक आसता. बस स्टील हांवें नाका म्हटलेलें. तो म्हणटा नाका आसूं, मागीर पळोवया, मागीर टायमार आनी कितें पळोवया. मागीर म्हाजो जीव खाता, कितें घालूं, हो घालूं, तो घालूं, हो घातलेलो तो घालूं नाशिल्लो, हो कलर तो कलर, असं करीत ते रावतलो. एक्चुली तो न्ही ऑफलायन कपडे घेयत ना, सांगपा म्हणल्यार हाय न्ही रे. ऑफलायन कपडे घेयत ना, हेच घेता, ऑनलायनच घेता. आनी हय, ऑफलायन म्हणल्यार लास्ट इयर 2-3 शर्ट जे आसा पळय ते शिवून घेतलेले आनी 2 पॅन्ट शिवून घेतलेल्यो, तितलेच. ना जाल्यार तो घेयना. ते बी ते आपल्या फ्रेंडा फुडें, म्हळ्यार त्या वळखीचो जो हें आसा पळय न्हू, तो कपडे शिवता तो, तेजो वळखीचो शोरूम आसा तेजो. सो थंयच तेणें शिवून घेतलेले कपडे काडून, ते सूट बीन शिवता थंयच घेतलेले. ना जाल्यार चडशे तो ऑनलायनच घेता शर्ट बीन. आतां म्हटलें चल कारवार ऑफलायन ट्राय करुया अशें म्हणून. केन्ना एमर्जन्सी बी बऱ्या पडटा न्ही तेका लागून. फाल्यांक आसा कपडे बीन जे आसा ते. आतां पळोवया, मेळ्ळे जाल्यार घेतले आनी म्हाजें काम मागीर परत स्नेहा फुडें. रे येस, टायम जात जाल्यार मागीर तेका ड्रॉप करया. खंय ड्रॉप करया? तेजो डॅडी व्हरपा येतलो खंय. मातशें रावतलें ते मातशें टायम. ना, तेणी सांगलें 7 म्हणल्यार सुद्दां यो म्हणून. ओके, जाता. सो कारवार मार्केट आमी आयल्या आनी वयता थंय आमे दिसता. सो हेका म्हटलें फॉर्मल पळोवया अशें म्हणून. आसा हांगासर खुबशे ऑप्शन्स. सो पळोवया खंय कितें मेळटा तें. हो बी बरें दिसता. तो डार्क कलर आहे ना. ओके, ब्लॅक. हो, सो हे पळय हांगासर एक शर्ट जो आसा पळय ना तो घेतलो. बायक कपडे घेवया रे. हय, 2 आसा सद्या लग्ना घालपा. 2 लग्न जातली, 3 तो तिसरो जायना तेका, ओड जातलो. हांगासर बरे आसा कपडे. जाली आमची शॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती. हांवें म्हाजे कॉस्मेटिक्स, बाबा हे हँड ब्रेक उडटा फकत तो सारको. म्हाजे कॉस्मेटिक्स घेतले आनीक हेजे कपडे घेतले. एक शर्ट घेतला, मागीर दाखयता तुमकां. आनी घरा कडेन वचून म्हाका आतां तयारी करपाक जाय. ऑलमोस्ट हांगा 6:30 जाली आनीक भायर असलो वारो मारता सामको धुल्ल जावपा सारको.
पावसान काळोख केला. पावस पडत जाल्यार आनी हें कित्याक म्हाका थंय पार्लरान बी वचूं जाय. एटलिस्ट कांयच न्ही जाल्यार म्हाका आयब्रो तरी काडूं जायच जाय आयज. आनी म्हाजें कांय प्लॅन ना सद्या क्लिनअप फेशियल बिशियल, कित्याक बाय आसलेली कडेन हें कोता येना. पावस बी पडपाक लागलो बारीक बारीक. सो आनी बाय हांगासर उतुत्ता हो थंय कोण ताका मेळ्ळो म्हण तेजे कडेन उलयता. हेका हांव हें बूम लायतालें, हें घेयना कशेंच. ताका आतां एक्सायटेड भायर हांगा आवाज येता थंय आवाज येता, हांगा लोक दिसता थंय लायटी दिसता, तितूनच तें सामकें. हय ताका कांय खावपाचें पिवपाचें पडलें ना. बारीक बारीक पावस बी जसो पळय तो पडपाक एक एक थेंबो स्टार्ट जाला. वारो मारता भायर, दाखयता तुमकां. सो आनी हो तेजे कडेन कोणा कडेन उलयता, बेगीन येयल्यार पुरो. म्हाका तें स्नेहा बी थंय रावता, कॉल करता ताका हांव आतां येता म्हणून. आनी वता आनी कांयच घेवं ना, जस्ट न्ही डायरेक्ट हेका शर्ट घेतलो, म्हाजे कॉस्मेटिक्सा रिलेटेड जे कितें घेवपाचें आशिल्लें तें घेतलें आनी आयली आमी हांगा. सो आनी पार्किंग मातशें पयस पडलें. आमी हांगा पार्क करून थंय चलत गेल्लीं, सो ताका लागून आनी टायम येवपा वचपाक न्ही. सो पळयता हांगच्यान भायर सरता, मातशें स्नेहा फुडें वता आनी वता घरा. पॅकिंगाचें मेन टेंशन मागीर फाल्यां भायर सरता आनी पॅकिंग करता मागीर टायम जातलो न्ही, ताका लागून. आनी फाल्यां जें लग्न आसा पळय तें आमकां केप्यां आसा, सो हांगच्यान थंय केप्यां बी पावपाक जाय. आनी लग्न जें आसा कोणाचें कितें कशें तें तुमकां मागीर फाल्यांच्या व्हिडियोन सगळें सांगता, दाखयता बी हांव. आयलो हो. ओके, सो चलो भायर सरता हांगच्यान. पळय हें बापायक पळोवन कशें उडी मारता पळय. हेका हांगासर सगळें दिसता मरे, गाडयो हे ते. पिवपाक कसो पळयना, फाटल्यान हितून घाल, बॉक्सान घाल. पिवपाकच पळयना कशें ना. भायर सामको वारो मारता आनी पळयात पळयात पावसान सामको काळोख केला. पळयात आमगे गाड्या बी काडूक. सो म्हाका वचपाक जाय ते रावतले आयब्रो काडपाक. मेन म्हणना हें तोंड घेवन आनी वचपाचें आसा रे लग्ना बिना. प्लस तुका कसली बायल का म्हणून. तुका म्हळ्यार तुगे म्हळ्यार म्हागे फॅमिली दिसता. ते कडेन बायक लायल्या पळय. ओके, सो चलो भायर सरता हांगच्यान. सो भायर पळयात कितलो काळोख जालो तो. आनी म्हाजें काम जालें आनी भायर बीन वेट करता म्हागेलो. ही पळयात सो भायर कितले काळोख जाले पळय. वयतालें पळय हांव भितर तेन्ना खूब हें आशिल्लें उजवाड. आनी आतां पळय पळय दोगां न्हिदले. तुम्ही पासय मात म्हणून ते स्नेहा सांगताल मरे म्हाका मच्छर बाय तुगे आसा भायर म्हणून. मच्छर सो हांव भायर येता म्हटल्यार बाय जे आसा पळय न्हू न्हिदले. हे बीन घेयना, बूम बी कसो घेयना. ताका भायर येयलें म्हणटा कांयच नाका, ताका पोटा बिटा भूक लागना तेज्या. ते पळय न्हिदलां, तेजो टायम जालो एक्चुली न्हिदपाचो. सो ते न्हिदले आनी आमी वता भायर. सामको झगलो मारता असले तांबडे सारके ऑरेंज जाता भायर झगलो मारता तेन्ना. पावस येवचे पयलीं आमी पावल्या पुरो. लग्न आनी लोकां आमच्या वाड्यार बी आयज लग्न आसा, फाल्यां लग्न आयज हळद. सो पावस पडलो जाल्यार कितें जातलें न्ही, सगळें मागीर चिकचीक जाता. आयज आनी पडना जाल्यार भरपूर लग्न आसा फाल्यां. म्हळ्यार आयज भरपूर हळडी आसा लोकांक, खूब जाणांगे. आमकांच 4 कितली इन्विटेशन आहा दिसता न्ही रे. सो फाल्यां वचपाची लग्नाक आमी, लग्नाक तेजी तयारी. सो चलो वयता आतां घरा कडेन. टायम जालो ना म्हटल्यार कितली 7:30 जाली दिसता मरे. 7:30 जाली ना म्हणटा म्हटल्यार. आतां वचून पॅकिंग करपाक जाय, फाल्यांची तयारी करपाक जाय, जेवणाचो वावर काडपाक जालें तें. आयज न्हिदता मागीर 11-12 जातली ती आमकां. वो आतां पयलीं वचून गाडयेर उदक मारतलो तें काम करतलो पळय दाखयता. ओके, सो चलो आतां घरा कडेन पावतकीर मेळटा तुमकां. बाय न्हिदला न्ही भायर न्ही, हें मारता जगलो मारता. दिसना आतां हांवें कॅमेरा ऑन केली न्ही दिसपाना, नाजाल्यार आयज उदोवच्यान जगलो मारत आशिल्ले भायर. गडगड मातसो मारना, फक्त जगलो मारता. हॅलो, गुड मॉर्निंग. तर रातीचे आसा पयलीं येवन मागीर व्हिडिओ कांय केलोच ना. सगळें कामाच्या गडबडीनूच उरलें आनी कांय अशें करपाक म्हळ्यार अशें करून व्हिडिओ बी कांय करपाक वचूं ना. सगळें कामां जें आसा पळय तें केलें. बायेच्या पोटाचें आमचें जेवण हें तें सगळी रातीचें आसा पळय गडबड जाली. न्हिदता म्हणल्यार म्हाका 11:30 जाली. सो आनी टायर्ड बी जालें खूब सारकें हेवटेन तेवटेन. ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो मागीर कंटिन्यू केलोच ना. आनी थोडी कामां जी आसा पळय तरी स्टील उरलेली ती आतां सकाळ फुडें केलें.
आणि हे जे आसा पळय सगळे क्लोज करून घेतले. म्हळ्यार जितले कितें याद जाता पळय तितले सगळे हांवें पॅकींग जें आसा पळय तें केलें. आतां जस्ट रेडी जावपाचें एंड तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो सेपरेट येतलो. राती हांवें व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो कांय एंड करूं ना म्हणून म्हटल्यार आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. आतां तुमी म्हणटली पॅकींग बीन कसली काय म्हणून. पॅकींग हेजीच की आतां पळय खंयी वता म्हणजे बायेचे कपडे हे ते सगळे आसतात. आनी आतां तेका आमी वेडिंगाक वता आसतना मातसो हेजो ड्रेस घालतलो न्ही पार्टी वेअर टायप. फर्स्ट टायम घालता तेका हांव तसलो ड्रेस. आतां तितून ते कितले कम्फर्टेबल आसा कितें तें बीन म्हाका कांय आयडिया ना न्ही. सो तेका लागून तेचे एक्स्ट्राचे ड्रेस ते सगळे आसा. सो तेजी सगळी पॅकिंगाची तयारी काल राती मागीर म्हाका नेल पेंट सुद्दां जो आसा पळय तो घालपाक टायम मेळनाशिल्लो. सो सकाळीं नेल पेंट बी उठून घातला. आतां 7:30 जाल्यार सकाळीं उठून लागलेलें हांव करपाक सगळें तें करून घेतलें. आनी आतां म्हटल्यार पयली व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हण. आनी आयच्या दिसाचे बाकीचे जे कितें आसा पळय तें सगळें मागीर तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटलें. ओके, जो वेडिंगाचो व्हिडिओ येतलो पळय तितून. ओके, सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. तोंड बी सुजलेल्या भशेन दिसता न्ही, प्लीज इग्नोर करा. ते थंडे लागून तशें जाल्यार थंडी अजून म्हजी बरी निवळूंक ना तेका लागून. ओके, चलो बाय.